लागीं कृपा आनी बोड मागुया. आंकवार मरेन आपल्यान जिवीत देवाच्या हातांत घालें. देवाचेच कुशी ताणें पाडली. आमी आमचे भाग्यवंत आवय भाशेन जावंक आमी देवा लागीं कृपा आनी आदार मागुया. आनी हे मिसाचे भेटीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यां सदांच आंकवार मरे सगळ्या युतान भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाल बापा, तुवें कुरपेन भरलेले भाग्यवंत आंकवार मरेचो आमी आयज संतोशान उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिराड जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनवणी मानून घे. आमी दिसपट्टी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशीं आमचीं काळजां तुजे कृपेचे भरतेक दिसान दीस अदीक उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. झकार्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सियोनाचे दुवे गायन खोर आनी कुशालसा, हो पळे हांव येता, तुजे मोदें तिकान करूंक येता, असो उलयता तो सर्वेस्पूर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठांवतलीं, तीं ताची पोरसां सातलीं. पूण तो तुमचे मोदें तिकाण करून रावतलो आनी दोलबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपले दायज कशे सर्वेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुसालेम आपले काशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगे रावून, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतावन उठोवन येता. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. सगळीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें लानवीक चाकरणेचे दिश्ट घाली, सगळ्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली ओजापां, पवित्र ओचीत सदां ओचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकूट दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोर धरतल्यांक तावडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरा वयले शेवटिता, लानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार काली करून पोतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता.
आब्रामाक आनी ताच्या दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. सोबाब म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगटा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेवून आयलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू लोकां कडेन उलोवन आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय सर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हें आतांच आमी शुभ वर्तमान आयकलां तें तातूंत आमकां दिसून येता की दिसता की जेजू आपल्या घरच्यांक, आपल्या आवय आनी भावा भयणांक तो नाकारता कसो, तांकां पयस दवरता कसो दिसता. पूण अशें न्हय म्हज्या भयणी भयणो. आज जेन्ना ताची आवय आनी ताचे भाव ताका मेळोंक येता तेन्ना तो एक ती संदी घेता सगळ्या लोकांक शिकोवंक ताचो खरो तेची खरी भाव भयणां, ताची खरी आवय कोण जातली काय म्हणून तो आमकां दाखयता की जीं कोण देवाची खुशी करतात, देवाची खुशी पाडतात, तीं जावन आसा ताची आवय आनी भाव भयणी. हें आयज आमकां जेजू सांगूंक सोदता. आनी कित्याक म्हज्या भयणी भावांनो, कित्याक तो जाणा तिच्या जिवितांत ताच्या आवयन देवाचीच खुशी पाडली. ताचे भाव देखून आसा तो आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणटा ताणें देवाची खुशी पाडली आनी ताणें ताचो पाटलाव केलो. हेंच जावन आसा आयज आमकां दर एक जाणाक, दर एक क्रिस्तांवांक. आमी क्रिस्तांव म्हणटात, आमकां क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणटात, पूण आमी खरे क्रिस्ताचे पाटलाव जातले जाल्यार आज जेजू आमकां सांगता की आमचें नातें पयलें देवा कडेन आसूंक गरजेचें. कित्याक तें पयलें म्हत्वाचें. आमी तो संबंद आसूंक गरजेचो. आमचो घरा लागीं संबंद आसा, आमचे घराच्या वांगड्या लागीं संबंद आसा, पूण जेजू आमकां म्हणटा म्हजें शीस जातलें जाल्यार म्हजें पाटलाव करतलो जाल्यार देवाची खुशी जे करतात, देवा लागींचो संबंद दवरतात, तेंच जावन आसा पयलें. ते आपल्याचे भाव, ते आपल्याच्यो भयण्यो, ते आपल्याची आवय म्हणटा. आनी हेंच म्हज्या भयणी भावांनो, आयच्या ह्या दिसाक जेन्ना आमी भाग्यवान मारयेचे समर्पणाची आमी परब समरंभता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. भाग्यवान आंकवार मारयेन आपलें जिवीत देवाच्याच हातांत समर्पिलें. तिका कांयच खबर आसूंक ना कितें जातलें तें, पूण ती देवाचेर विस्वास तिणें दवरलो आनी ताची खुशी तिणें पाडली. जायते आख्खे जिवितांत म्हज्या भयणी भावांनो, हांव पळयत जाल्यार जायते दूख तिका येयलें, पूण तरी आसतना ती फाटीं सरोंक ना. ती देवाची खुशी पाळयत रावली. जेजू सांगात तिणें आपलें जिवीत सारकें समर्पण दिलें. आयज आमी ह्या दिसाक भाग्यवान मारयेचो उगडासूय करता आसतना आमी आमचें जिवीत तिचे भाशेन करुया. आमचें जिवीत आमी
पुरायपणीन आमी देवाच्या हातान समर्पण करुया आनी ताचीच खुशी करूंक आमी वावरुया. आनी तेंच केल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जेजूची खरी पाटलावदारां आनी खरे शीस खरे गोवाय म्हूण आमकां मानतल्यात. तर हेंच आयज आमी जेन्ना केन्ना मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमकां ताचो अणभव येवन आमी आमचें आख्खें जिवीत ताच्या हातांत समर्पण करूंक. आमी गीत घेवया C33 पेज नंबर 42 सर्वेस्परा मानून घे. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदिदा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवन म्हूण अडकून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आयज आमी उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कणवालाय आमी वाखाणटा. शेकांत प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमितां, सर्व काळी मनशां थंय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवडणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटात स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत
पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घर परगटूया सोम्या जेजू आमी योंडो खाता आनी एकाचें बी येता इतले फावटी तो वैभवानी आमी तुजें मरण परगटू. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्या पळोवन दिवं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक त्रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तशीच सासणाच्या सासनांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें कुशीक तर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. B35 पेज नंबर 66 परमेश्वर म्हाका चोरयता.
परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें ना जाल्या परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें ना जाल्या पांचवी चड तुजी चडपणां तुय म्हाका विसोतूं दिताय तोंडोतको सोडी पावयताय तोंडोतको सोडी पावयताय परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें ना जाल्या परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें ना जाल्या जाणें तुका प्रितीन रचली ताका तुवें जल्म हाडलोय तरी अप्रू अजापांनी आंकवार गे तूं नितेकाली प्रार्थुया काकलूत सरा देवा आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सपुजेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सांत फ्रांसीस शेवेराक मागणें बाराबोर म्हणुया सांत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती देशाती पाव म्हण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया T59 पेज नंबर 228 तुका बागी बोंती.